पळोवया खबरो विस्तारान। दाबोळे विमानतळार भितर येवपाक टॅक्सीवाल्या कडेन फी घेवची न्हय, तें परवडपाचें ना म्हण टॅक्सीवाल्यांनी सांगलां। तशेंच तांच्या ह्या निर्णयाक आमदार रेजिनाल्डान तेंको दिला। आरडेक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। वायट टॅक्सी कडल्यान हे घेता म्हणून कित्याक लागून ह्या पयलीं 5 मिनिटांनी थिंग पयशे घेताय 2000 कांदे सोडता बरेच काउंटराची मेळटा तेजे कोण सवाय ती आमकां करपाक नासलें फाल्यां सकाळीं तुमी रिपोर्ट दिता आसतना करतले गोंय लायन ट्रॉली आहा ती एअरपोर्टाची देयर वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर वो ट्रॉली तेणें आपण धरली आतां आनी पोर्टर म्हूण केले 200 रुपयान एकले खंय येयले चोरून येयले गोंयकारांकू दिस हॅज टू स्टॉप। एक टायमार हिंगा फ्री पोर्टर आसतले फ्री पोर्टर दी भाडे फ्री पोर्टर चड बेश्टे हेल्प करताले कांय घेनासलो लोकां कडेन आमगे गोंयकारांक रोगत तें कोणाक उबान दिताले कोण पयशे दितालो कोण पयशे दिना आसलो दिस इज बिकम कमर्शियल एअरपोर्ट मोपा आनी कोत्ता कितें जाता मग थिंग हांव जाणा बायल गॅस्टाक देंवयतले आनी वयतले कित्याक भितरली फी करूंक आमचे कडेन पयलींच आमी भाडी अयणी येता अयणी म्हळ्यार कमी रेटीक येता 1200 किंवा 1150 1100 900 कोण येता भितर येवन ते 150 किंवा 200 रुपया भरूंक आमकां पडचें ना आनी आमचे कडेन जावचें ना। आमी फाल्यां सकाळीं अतिथी देवो भव म्हणून मानता पळय सपोज फाल्यां गॅस्टांक भायर जर आमी देंवयले मागीर आमचो गुन्यांव व्हर नाका आनी पुलीस तुमकांय सांगता तुमी फाल्यां सकाळीं तालांव दिवच्यात मागीर न्हू जाल्लें जातलें। रेजिनाल्ड बाबान सांगला पळय तेका आमी फुल्ली एग्रीड आहा आनी तेच्या फाटल्यान आमी आहा आनी टॅक्सीवाले आतां एकजूट करून आमी हांगा मुद्दाम येयले रेजिनाल्ड बाबाक घेवन गेले फावटी 4 वर्सां पयलीं असोच इश्यू जाल्लो तें कुमार म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर येयल्लो त्या कुमार कॉन्ट्रॅक्टरान आमी उलोवन रेजिनाल्ड बाबा येवन सगळें सॉल्व केलें आनी तेणीन आमी सांगलेलें रेजिनाल्ड बाबाच्या फोर्सार कितें तरी GA0 किंवा नॉर्थ टू सावथ केरी टू काणकोण ह्यो ज्यो गाडयो गोवा रजिस्टर आसतली तेका आमी पयशे आमी दिवचे ना कित्याक 5 मिनटां ती आमकां पावना किंवा 5 मिनटां हांवें सांगलें म्हणल्यार तो म्हणटलो पूण 15 मिनटां पडो पूण 15 मिनटां आनी 20 मिनटां अर्दें वर आमकां ती फी आमकां एलिजिबल आमी करून घेवचें ना आनी सपोज तर करूंक ते बाय फोर्सिबल करता बाय फोर्सिबली आमी कितें करूंक जाय तें आमी करून दाखयतले। पूण एक सांगता सपोज हेंय तर त्या पलीकडे तेंच्यांनी केलें आमी आयज मेरेन इतलीं वर्सां टॅक्सीचो धंदो करता पुरातन म्हणजे म्हाजो बापूय चलयतालो आज चलय तेच्या नंतर आज हांवें धरला पूण म्हाज्या चेड्याक हांव तितून घालचो ना ही दुसरी गजाल पूण आयज आमचो टॅक्सीचो पुरातन हो धंदो चल्लेलो आहा सपोज तर अतिथी देवो भव आमी मानता अजुनूय मानतात आनी मानून येतले पूण सपोज तर हें जालें ना जाल्यार आमी सगळ्या आख्या गोंयभर मॅसेज धाडटले आमच्या टॅक्सी बांगां जी टॅक्सीन गॅस्टां येतलीं ती डायरेक्ट भायर मेन रस्त्यार आमी देंवयतले भितर हाडून सोडचें ना कित्याक आमचे कडेन ती फी दिवपाक आमचे कडेन जावचें ना ना जाल्यार दुसरें एक ऑप्शन आसतलें गॅस्टा कडल्यान आमी 150-200 कितें फी लागता ती दिता जाल्यार आमी वयर हाडटले हें तुमकां आमकां सांगूंक सोदता ना जाल्यार ह्या ऑथॉरिटीचो हो डायरेक्टर आहा तेणीन आतां जाता तितलें आतां पळय येना फुडें तेंच्यांनी कावंटर बंद केल्लो आसा तेणी फाल्यांच्यान टॅक्सीवाल्यांक लागून कावंटर टोटली बंद करचो इतलेंच सांगपाचें।